नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक आमी काल साकून एक इशू जो चर्चेक आयला ताचेर आमी चर्चा करतात, तो म्हणजे इलेक्शन जालें. इलेक्शन जातकीर BJPच्याच हातूंतल्यान एक सूर येवपाक लागलो की आमच्या गोंयचे जे ST आसात तांणी ह्या फावटी BJPक सपोर्ट दिवंक ना आनी ताका लागून सावथ गोवाचे सीट BJP जे जिखपाचे आसा ते पडले अशें ते म्हणटात. दुसरे वटच्यान अशें दिसता की नॉर्थ गोवाक ज्या तरेन STचो जे बेजार आशिल्लो तो ग्रूप हाका आमच्या काँग्रेसीक सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो तसो जायनासतना थंय तो दिसून येवंक ना. सो हो एक वेगळो म्हणजे सावथ गोंयाक एक वेगळे तरेन चिंततात काय ST आनी नॉर्थ गोवाक कितें वेगळे तरेन चिंततात काय कितें असो एक हें आसा. हाका लागून आमचे भितर हाजें सगळें स्पश्टीकरण दिवपाक किंवा हाजें क्लॅरिटी येवपा खातीर आमी आपयला आज आमचे मानेश आनी एक्टिविस्ट रामा काणकोणकार. रामा येवकार तुका. रामा, आतां हांवें म्हणलें तशें एक की BJP म्हणटा की आमकां STनी सपोर्ट दिवंक ना आनी सावथ गोंयाक तशें दिसता तें पयल्यार मागीर एरियेक जर भायर नॉर्थ गोवाक अशें कित्याक जावंक ना? थँक्यू सो मच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक. एक गजाल आहा की BJPन रायट फ्रॉम द बिगिनींग सांगत भोंवतालो की आमी ST समाजा खातीर भरपूर कितें केलें. ओके, हें केलें तें केलें तें केलें आनी सगळ्यांत मोठो विशय तापलेलो आसलो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो. सो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय जेन्ना आसलो तेन्ना आमी व्हेरी क्लियर सांगिल्लें 24 पयलीं तर दिना जाल्यार आमी जागो दाखयतलो म्हणून BJP. आतां दोन गोश्टी आसा, एक नॉर्थ गोवा आनी एक सावथ गोवा सीट आशिल्लें आनी नॉर्थ गोवान तर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार 78,000 मतां आसा आनी सावथ गोवा 1 लाख सुमार मतां आसा STची दोन्ही मिक्स हिंदू ख्रिश्चन सगळें ऑल ST. आतां बारीक तर पळोवपाक गेल्यार जेन्ना आमी डिसिजन घेतलें की जायना म्हणून मागीर आमी हंगर स्ट्रायकाक बसले आनी हंगर स्ट्रायकाक बसल्या उपरांत मागीर आमी एक व्हडली सभा आपयली कार्यकर्त्यांची आनी तांच्यांनी डिसिजन घेतलें की वी हॅव टू डॅमेज BJP फॉर दीस टायम. काही लोकांक बुद्ध शिकोवपाक जाय आनी बुद्ध शिकयता आसतना आमी काही लोकांचे खूब लोकांचे म्हणणें आसलें की कॅन्डिडेट घालुया नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. डिसिजन जालें नॉर्थ गोवा बसपाक आनी सावथ गोवा बसपाचें क्लियर कट आयडिया जाली. ताज्या नंतर आतां दोन विचार आशिल्ले. एक म्हणटा ते आमी बसले कॅन्डिडेट मतां काडटले, मतां डेफिनेटली काडटले आसले आनी टू सर्टन एक्सटेंट काडटले आसले. जिखतले आसले ना आसा जिखतले आसले वेगळी गजाल आसली, पूण मतां डेफिनेटली काडटले आसले. मतां काडली जाल्यार कोणाची काडटले आसले हें आमी एनालायसीस केलें आनी एनालायसीस केल्या उपरांत BJPची मतां डेफिनेटली आमकां आमचे कडेन येवपाची पॉसिबिलिटी आशिल्ली. त्या तेतून समज काँग्रेसीची मतां फुटले जाल्यार हे कॅल्क्युलेशन्स सारकें बसना अशें आमकां दिसपाक लागलें. कळ्ळें तुका? सो ताजे नंतर आमी डिसिजन घेतलें की आमकां इंडिया अलायन्सा कडेन एक एश्युरन्स जाय. आमी 1 म्हयनो फाटल्यान लागले इंडिया अलायन्सान एश्युरन्स करपाक लागलो बाबा तुमचें कितें आहा तें सांगा आमकां पयलीं. पूण लास्ट 2 दीस पयलीं तेंच्या इंडिया अलायन्सान आमकां एश्युरन्स लास्टाक दिलें. मणिकलाल ठाकरे आनी तेंच्यांनी कितें तें अश्युरन्स दिलें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन 6 म्हयन्या भितर आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म केल्या उपरांत आमी करतले म्हणून. आनी दुसरे बाबतीन अशें सांगलें तांच्यांनी की फुडलो CM जो आहा पळय तो ST कम्युनिटीचो आसतलो म्हणून. कळ्ळें तुका? कित्याक आज पर्यंत कोणी हेचे बद्दल उलयलें ना. ओके, जरी सुद्दां इतलो मार्जिनल वोट बँक आसूं सुद्दां हो जो आसा पळय तो इम्पॅक्ट जो आमचे तेजे नंतर आमी इंडिया अलायन्साक सपोर्ट दिलो. इंडिया अलायन्साक सपोर्ट दिलो तेज्या नंतर चर्चा स्टार्ट जाली आनी ताजे नंतर जें डिस्कशन जावपाक लागलें लोकां कडेन ह्या फावटी बुद्ध शिकोवपाक जाय आनी तो बुद्ध जो आहा पळय सावथ गोवा डेफिनेटली शिकोवपाक पावलो. आतां नॉर्थ गोवाचें एक कॅल्क्युलेशन जें म्हज्या नजरेन येता, नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेचर सगळे डिफरंट कॅन्डिडेचरूय सिलेक्शनाचेर आसलें. दुसरी गजाल म्हणटा तें भाऊ जो बहुजन समाज आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस जे लोक बहुजन समाजाचे पळयताले पळय कार्ड हें सारकें खेळपाक पावलें काय ना हे प्रश्न पयलो येता. भाऊचो कार्ड आपलो भंडारी समाज आनी बहुजन समाजाच्या नांवार मतां घेता पळय ती मतांनी भाऊन सिस्टमॅटिकली त्याच कार्डाचेर तो खेळ्ळो आनी त्या कार्डाचेर तो सक्सीड जालो. ओके, त्या हितून सक्सीड जालो. ST कम्युनिटी जी आसा पळय सद्या तुमी मेजर ST कम्युनिटी जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर ST कम्युनिटी आसा. तिसवाडी एक प्रोबेबल आसा आनी सांखळे ते एरियेन आसा. ह्या एरियेन तर पळोवपाक गेलो जाल्यार तो मार्जिनल जो लास्ट टायम गिरीश शिरोडकर 80,000 मार्जिनान BJP जिखलेले आतां 1 लाख मार्जिन वाडलो तेंचो मार्जिन आनी काँग्रेसीची वोट पॅटर्न आहा पळय तो देंवलो. कारण एकूच आसा. आतां तुमी ऑल्टरनेटीव जो RGचो फॅक्टर तुमी पळयलो जाल्यार RG फॅक्टर जो आहा पळय तुमी खुबशे लोक म्हणटात की तेणी रिटेन केले म्हणून
तांच्यांनी जे मतां पडलेली पळय त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रिटेन करून ना. सांतांद्रेक जावंक ना. सांतांद्रेन जर ते रिटेन केला जाल्यार सांतांद्रेन रिटेन जावंक जाय. 2000 कमी जाले. 2000 कमी जाली. वाळपय जेणी विश्वजिताक टक्कर दिलेली म्हणटालो 6000 मतां पडलेली जाल्यार 6000 मतांतल्यान मनोजाक आतां तुमी एसटी मतां भरपूर आशिल्ली थंयसर. एसटी मतां तांकां सपोर्ट आसलेलो मेळावली नाजाल्यार बाकीचे. आतां ती एसटी मतां जी आहा पळय ती रेड्यूस जावन कितल्याचे पावली 1900. मेळावलीची मतां म्हाका दिसता बीजेपीन येयली. बीजेपीन ह्या फावटी मेळावलीची मतां आयली म्हणल्यार 6000च्यान तो खंय पावलो 1900. मागीर 2000 पावलो. मागीर 70 तीच हालत जाली. मागीर सॉरी पर्येल. मागीर तूं पळोवपाक गेल्यार सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो ढोल वाजयता पळय तातूंत 900 मतां पडली साखळेन. आतां ह्या हितून तूं प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सीन पळय. प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां समथींग 2500 4700 पावली. डबल जाले. जंय बीजेपीच्या अगेन्स्ट गेल्ले थंय तांकां वापरले सारके. आतां तूं बारीक प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सीन तर पळोवपाक गेलो जाल्यार प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सी संजय नायक म्हणून थंय एक मुवमेंट लीड करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून अलावन बोमाचो तांच्यांनी अलावन केलें की आमी बीजेपी अगेन्स्ट इंडिया अलायन्सीच्या वांगडा रावतले आनी जो एक्टिविस्ट आहा थंयसर रावतले. आतां त्या जाग्याचेरूच थंयसर एमजीपीचेच कार्यकर्ता सांगता आमकां मारिना बीजेपीक मारना जाल्यार तुमी बोलाक मारा म्हणून. म्हणल्यार ह्या हितून तुम्ही कॅल्क्युलेशन सारखे पळया. जंय जंय बीजेपीचेर हांव रायट फ्रॉम द बिगिनींग सांगतालो की जंय बीजेपीक एक त्रास जाता थंयसर ते आरजीक मुखार काडटले आनी ते इंडिया अलायन्सा कडल्यान ते मतां पयस करतले. तूं म्हणटा ते जो पयलीं आरोप जातालो की आरजी म्हणटा ती बी टीम 100%. हांव बीजेपीचे 100% बी टीम. आतां तुमकां एक सिंपल गजाल सांगता. 2 मेजर रोल आमी प्ले करपाक केला साऊथ गोवाच्या लोकांक आनी हांव सॅल्यूट करता. क्रिश्चन एसटीन जो रोल प्ले केलो पळय तांकां हांव रियली सॅल्यूट करता. आनी ताका ते रोल प्ले करपाक लागून हांव शंकर पोलजी आनी एक्टिविस्ट जे आहा पळय ओपनली उलयल्ले की साऊथ गोवा जे क्रिश्चन एसटी मतां फोडपा खातीर रुबर्ट पेरेराक मुखार काडलेलो ती एसटी मतां रिड्यूस जावपाक. कित्याक ती एसटी मतां केन्ना बीजेपीक येवपाची ना. बरोबर. सो तो 5 तारखेचो मोर्चा तुमी लक्षांत दवर. 5 तारखेचो मोर्चा जो प्रोपोगंडा जाल्लो पळय तो आरजीक मुखार दिश्टी पडटालो. इट वॉज प्लॅन्ड. कळ्ळें तुका. आतां प्लॅन जाला आसतना तुमी मुद्दम पळया क्रिश्चन एसटी जी आहा पळय ती मतां डिवायड तर जाल्ली साऊथ गोवा जाल्यार कोणाक लुकसाण आशिल्लें. लुकसाण कोणाक आशिल्लें. असो तूं म्हणटा ते इंडिया अलायन्स बिईंग हो आमचो रुपर्ट बिईंग एसटी हे आनी ती एसटी हांगा वचपाक जायना काँग्रेसी कडेन वचपाक जायना म्हूण ताका दवरिल्लो. पूण तो आतां सद्या आमचो जो एक्टिविस्टांचो रोल सगळ्यांचो रोल आसा. हांव म्हणना की आमचो फक्त एसटीचोच रोल तातूंत सगळ्यांचो रोल जालो आनी आमी ते सारके क्लियर कट एक्सपोज केले. एंथनी म्हणून आसा पळय ताणें ते बायफर्फिकेशन सुद्दां दिल्लें. क्रिस्तांव लोक डिवायड जालेले काँग्रेस तेणी ओवरऑल दिल्लें. पूण आमी क्रिस्तांव एसटी तर डिवायड जालो जाल्यार कसो बीजेपीक फायदो जालो. अभिजीत सांगतालो की पयलीं जे स्पेशली कुट्टरी बिट्टरी जे एसटीचे हे आशिल्ले ते मातशे मुस्पल्ले आशिल्ले. ते एखादे हालपाक शकतले. मागीर ताणें वचून तांकां कन्विन्स केलें तशें न्ही अशें न्ही हें न्ही. एक्झॅक्टली भरपूर कन्विन्स जाले आनी ते क्रिस्तांव एसटी जो आहा तो रायट फ्रॉम द बिगिनींग तो 5 तारखेचो मोर्चा नंतर तांकां दिसतालें की एसटी जर बेजारलेले आहा ते आमकां तर मेळना बीजेपीक जाल्यार ते कोणाक तांकां मेळोंक जाय. ते बोलाक वचून वेस्ट जावनी. सो ती सारकी स्ट्रॅटजी तेंच्यांनी प्लॅन केल्ली. पूण त्या तुमी बारीक तर आमच्या भितर डिविजन कांयच ना. पूण जे रायट टायमाचेर तें डिसिजन घेवपाक जाय पळय हंगर स्ट्रायक करपाचे भायर सरून हंगर स्ट्रायक केले आमी आनी बसले आनी सगळं फूल सगळ्यो संघटना येवन तो प्रेशर बिल्डअप जालो. मागीर पेडे बीन खावयले पळय तांच्यांनी बीजेपी सरकारान. आनी एक आमदार जे पेडे खावपाचे आहा पेडे खावन जे भशेन आमचेर थापट मारले पळय हांव प्राउडली सांगता की ह्या फावटी पेडे तुमी खाल्ले आनी तुमी आमचेर थापट मारले. एसटी कम्युनिटीन वोट मारून थापट मारले बीजेपीचेर. साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे काही प्रमाणान ते इम्पॅक्ट करपाक लागून मातसो हें जालें. कित्याक अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द वेन कास्ट इंजिनियरींग हें खूब गरजेचें आसा. बीजेपी ते कास्ट इंजिनियरींग सिस्टमॅटिकली करता आनी इंडिया अलायन्सान तें शिकपाची गरज आसा. सो तूं म्हणटा की सावथाचे हांणी वायजली हें केलें आनी तूं म्हणटा हें सारकें आरजीचो जर हें पळयलो फाटली विधानसभा पळयलो आनी लोकसभा पळयलो ज्या जाग्यार आरजीक 3000 4000 मतां पडटालीं ते ह्या फावटी 1000 700 800 1000 येवन ते रावल्यात थंय. सो पूण दुसरें एक आसा की हिंदू एरियाक जी मडकय जावं किंवा शिरोडा जावं अशें अशें सांग्यार जावं सावड्डे आरजीन वोट्स काडल्यात कशी सी मडकय सावड्डे. आनी हे फावटी दुसरो म्हजो प्रश्न आहा की आरजी आतां क्रिश्चन एसटी सोडून हिंदू एसटी भितर पेनिट्रेट जावपाक जाला काय जावपाक सोदता अशें. सी ते जावपाक सोदताले पूण त्या प्रमाणें तांकां जावपाक मेळना.
हिंदू एसटी जे आहा पळय चडशे केपें सांगे काणकोण ह्या एरियेन त्या भागान ते जावपाक शकले ना. मडकय आतां तुमी पळयलें आसतलें बीजेपीचो मेन होल्ड लास्ट टायम वॉज MGP. सॉरी दिस टायम वॉज MGP. काँग्रेसीचो मेन होल्ड आसलो पळय लास्ट टायम हिंदू आनी हिंदू एसटी आनी हे MGPक लागून तांकां मतां 35,000 मतां इज नॉट अ. सो आयज ते MGP नासले पूण MGP ना सुद्दां जावन MGP वांगडा BJP घातले न्हू. सो ते मार्जीन जे 40,000 मार्जीन म्हणटाले पळय आमी जिखताले म्हणून हे सगळे कॅल्क्युलेशन उडी मारून गेल्ले तेजे तेंचे कॅल्क्युलेशन BJPची मतां आनी प्लस MGPची मतां धरून. पूण तूं तर पळोवपाक गेल्यार आयज हे रिवर्स जालें न्ही. हे रिवर्स जाले पूण RG जे फॅक्टर जो आहा पळय जे एरियेन तांकां तेंच्यांनी हिंदू एरियेन सावड्ड्या शिरोडा तितलोच भाग जो आहा पळय आतां त्या एरियेन तांच्यांनी फक्त हिंदू एसटी न्हू OBC जे आहा पळय तेय आहा तांचे थंय तेंच्यांनी मतां डेफिनेटली 2,500 नाजाल्यार 2,800 मडकयांनी घेतल्या आनी हांगा 2,000 रिटर्न केले रिटर्न ते पूण ह्या भागान तेंचे कंप्लिटली आवट जाले. हो भाग जो आसा पळय किंवा आमचे काणकोण केपें बीन तांकां कांयच रिस्पॉन्स ना. सो एसटी हांगा मेळूंक ना कुडचड्याचेर मेळूंक ना लास्ट टायम बरी काडिल्ली. एक्झॅक्टली. पूण एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय बीजेपीन 2011च्या आंदोलनाच्या नंतर हिंदूची एसटीची मतां क्रिस्तांव एसटी न्हू हिंदू एसटी मतां आहा पळय ती सगळी तेंच्या सायडीन गेल्ली. ताका लागून तांकां डिफिकल्टी जाताली म्हणल्यार काँग्रेसीक डिफिकल्टी जाली. काँग्रेसीक उरले ना न्ही 10 वर्सां तेंच्यांनी ते सांबाळ्ळे. पण आतां जो मुवमेंट बिल्डअप जावपाक लागला पळय थंयसर BJP कडल्यान वोटर जे आहा पळय डेफिनेटली वचूंक भायर सरता. आतां ताका लागूनच म्हणटा हांव सद्याक जे BJP आमचे जे ST आसात गोंयचे तुमचे अजुनूय तुमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातले काय ना हाजेर कांय क्लॅरिटी ना आनी फकत उतर दिवन दवरल्यात आनी ते तांगेले जर हे पळयलें कितें तांची स्ट्रॅटजीज सगळ्यो पळयत जाल्यार तांकां दिवपाक नाका अशें दिसता पळोवपाक. हे जाल्यार प्लस दुसरें म्हणजे तुमगेले आनीक हे आशिल्ले की रोस्टर आसता हे करात जो पेंडींग आसता हे करात अजुनूय फॉरेस्ट केसीसाच्यो पेंडींग आसात सगळे. अशे परिस्थितीक सद्याक STची ह्या सरकारा बद्दलची भावना कितें आनीक ह्या इलेक्शनाक ती दिसून आयली काय कितें? हे डेफिनेटली दिसून आयली आनी हे तुवें मुद्दम तांचो कॅबिनेट मिनिस्टर गोविंद गावडेन सरळ सांगला की आमचे डिमांड्स फुलफील जाल्ले ना. ओपनली सांगले न्हू कॅबिनेट मिनिस्टर सांगता स्वता. पूण हे मागीर सांगला ना हे STच्या मोगान सांगला की रमेश तवडकराक कमी दाखोवपा लागून सांगला. आतां हे लोकांक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जे फॅक्ट पळय तेणी आतां जे सांगला पळय ते फॅक्ट आसा. पूण कित्याक लागून STच्या मोगान सांगला काय रमेश तवडकराक मिनिमायज करपाक लागून? आयज ताका एक पार्श्वभूमी अशी आसा की अशें म्हणटाले की इलेक्शनाचे रिजल्ट जातकीर गोविंद गावडेचे जे मिनिस्ट्री आहा ते काडपाचे आहा. सो ताका लागून बी काय म्हणूया STच्या मोगान कोणीय करता जाल्यार ते 2024च्या इलेक्शना पयलीं करपाक जाय. ओके 2024च्या पयलीं आमी बोवा मारताले आनी आमी आझाद मैदानाचेर बशिल्ले आमचे कोणूच खंयचे 4 आमदार आमकां सांगपाक लागून येवंक ना आनी आमी तो स्टँड व्हेरी क्लियर दवरलो की आमकां BJPन फटयला आनी आमी दाखयतले जागा आमी दाखयली तांकां. आतां जे कितें जावंक ना म्हणटा पळय हांव एक्सेप्ट करता कॅबिनेट मिनिस्टर आसून ताणें जेन्ना सांगला की जावंक ना म्हणून ते फॅक्ट आहा रे. आनी गोविंद पयलीं त्याच खात्याचो मंत्री आशिल्लो त्याच खात्याचो मंत्री आसलेलो. सो त्या खात्याचो मंत्री आसून मागीर हे करून आयज ते डिमांड फुलफील जाल्ले ना. BJP सरकार जो आहा पळय फेल जाल्लो आहा. हेच्या नंतर ताणें व्हेरी क्लियर ओपन केलें की BJP सरकाराच्या वांगडा ST कम्युनिटीन रावप ना. ओपन जालें रे जावंक ना करूंक ना. आनी एक आरोप जाता म्हणजे BJPंतल्यान जाता की उठाचे जे लिडर्स आहा थोडे तांणी BJP खातीर काम करूंक ना फावटी. सो हाजेर ते डायरेक्ट प्रकाश वेळीप म्हणटात कोणी काम करूं ना कोणी काम केलां हे फॅक्च्युअल जे आहा पळय ते जनते मुखार आहा. प्रकाश जो आसा पळय तो BJP उठा जे आहा पळय ते BJPचे संघटन क्लोज संघटन म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. ओके. आतां खुबशे लोक म्हणटा उठान काम करूं ना थोडे जाण म्हणटा बाबू कोळेकर सुभाष म्हणटा की बाबू कोळेकरान काम करूं ना अशें खुबशे जे उलोवप आसतलेच. पूण ओपनली कोण आहा ते लक्ष दवरपाची गरज आसा. आतां जिखली सीट जिखले न्ही आपल्याक लागून हारलो आपल्याक लागून जिखलो अशें म्हणपा लागून भरपूर ना. पूण ओपनली जे लोकांनी काम केलां पळय तांकां अप्रिशिएट करपाची गरज आसा. ओके. भितरल्यान मागीर रागान कोण काम केलां. पूण हे सगळे हातूंत भितर तुमचे जे ST जे हे आसात ते संघटीत आसात काय विकोल्यात? कारण
इलेक्शन जावचे पयलीं जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणून एक स्टार्ट केलें आनी सगळे जे नेते सामके अशे पट्टिडकीन हें करताले की आमी बीजेपीक बुद्ध शिकयतले आमी बीजेपीक बुद्ध शिकयतले हें करपाक दिवचे ना तें करपाक दिवचे ना हांव जे टोनान उलयता तेन्ना तूं कोण म्हणटालो तो कारण सगळ्याक इतले मोठ्यान म्हणटालो तो कोण म्हणटालो तो हे सगळ्याक लोकांक जर तांणी जर आमगेले लोहिया मैदाना वयले सभा आयकली जाल्यार सगळ्याक कळटलें हांव ताचें नांव घेना पूण तोच निमाण कडेन तोच मनीस जसो आमकां इतलो हे घुंवलो कसो सी पळय कशें आहा हांव कोणाक म्हणटा कळ्ळें आसतलें म्हाका कळ्ळें पूण एक गजाल आसा पळय की लोकांक मुद्दो पटलो लोक मुद्दो पटोवन लोक एकठांय आयले लोक तुमी भायर सरपाचें कारण कितें काय म्हणटात हा एक्झॅक्टली आमी व्हेरी क्लियर कट सांगिल्लें की आमकां 26 तारखेची व्हडली मेगा रॅली करपाक जाय ही मेगा रॅली करपाक लागून खुबशे रिस्ट्रिक्शन्स येवपाक लागले करुया नाका आमकां कळून आयलें सरकाराक जंय डेंट जाता पळय थंयसर ती गजाल आमकां करपाक मागीर आमकां भायर सरून आमकां तो आंदोलनाक बसचें पडलें म्हळ्यार हंगर स्ट्रायकाक बसले 5 दिसाचो आमी हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरलो आनी थंय मागीर तुमी पळयला प्रेशर बिल्डअप टॅक्टीक स्टार्ट जाले प्रेशर बिल्डिंग टॅक्टीक्स जाल्यो आनी मागीर ताच्या नंतर सेंट्रल मिनिस्टरान सांगलें की आमी एक आनीक प्रोविजन हाडले पळय तेणी की आमी रिएडजस्टमेंटाचेर उलयलो थंयसर तो हळू वाटले पेडे वाटले सो हो जो मोमेंटम बिल्डअप जालो पळय तेन्ना आमकां कळून आयलें आमकां पळय रायट टायमाचेर रायट डिसिजन घेवप आसता हांव कोणाक ब्लेम करिना खंयचे हो लिडर फेल जालो ते पूण आमची जिम्मेदारी आशिल्ली कित्याक गांवांनी मिटिंग्यो आमी लायला पळय तेन्ना आमी सांगला लोकांक की हेजे बुद्ध शिकोवपाक जाय आतां जेन्ना बुद्ध शिकोवपाक जाय म्हणल्यार कितें इलेक्ट्रोल डॅमेज करपाक जाय इलेक्ट्रोल डॅमेज करपाक जाय म्हणजे कोणी तरी लिडरशीप घेवची पडली आनी आमी ती लिडरशीप रुपेश वेळी आमी आनी खुबशे आमचे कार्यकर्ता सोयरूबा बाकीचे जे आमचे दोतोर सत्यवान खुबशे आमचे कार्यकर्ता अक्रॉस आनी डिफरंट ऑर्गनायजेशन्स जे आहा पळय तालिका ऑर्गनायजेशन जावं गव्हर्मेंट समाज आनी खुबशे ऑर्गनायजेशन एकठांय आयली आनी त्या दिसान आमी मुवमेंट केलो थोडेच आमचे वयर सकयल जाले पळय ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्टँड क्लियर लोकांक केल्लो न्यूट्रल म्हणून ना मिशन तुगेलें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिशन न्यूट्रल आयकाय तांकां कितें सेट केलें हांव हाजेर तांच्यांनी म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका स्टँड तो लायक जावं ना न्यूट्रल स्टँड हो आसूंक शकना आनी ताणें मिलिटंट सुरवातेक मिलिटंट स्टँड घेतिल्लो आमी सामके पॅरलायज करून उडयताले असो स्टँड घेतिल्लो न्यूट्रल जावंकूच शकना कशें जालें कशें काय म्हणटा जेन्ना एका कम्युनिटीक थापट मारता तेन्ना तुमी न्यूट्रल म्हणूंक शकना आनी एक गजाल बरी आहा लोक पळयता आनी लोक जेन्ना रावले पळय संघटीत रावले आतां तुमी पळय 700 कार्यकर्ता बसून ते डिस्कशन घेता अशें केन्ना गोंयांत जावं ना तुवें पयला इतले व्हडले बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डायरेक्ट चॅलेंज करता सरकाराक आनी सांगता की आमी उडयतलेच म्हणून तुमी उडयतले म्हणून हेतून क्लियर जालें लोक संघटीत आहा सी लीड पळय एक गजाल आसा लोक संघटीत आहा लोकांक तुमी दिशाभूल करूं शकना आनी हेज्या नंतर जितले बीजेपी 2011च्या नंतर जे बीजेपीचें आंदोलन जे जाल्लें पळय थंयसर ते लोक बीजेपी कडेन गेल्ले पळय 2 भुरगे ते सिंपथी गेले हांव तुका सांगता ह्या 27च्या इलेक्शनात सगळे जितले आतां थोडे बरे येयला सगळे ह्या सायडीन येवपाचे आसा आनी बीजेपी म्हणजे बीजेपीच्या अगेन्स्ट येवपाचे बीजेपी अगेन्स्ट जावपाचे 100% बीजेपी अगेन्स्ट जावपाचे आतां हेजेर डिपेंड आसा की जे आमचे इंडिया अलायन्स आहा कितलो रेस्पेक्ट तांकां दिता कम्युनिटी इग्नोर करता तांकां ह्या फावटी इग्नोर करूं ना ह्या फावटी सगळ्यांनी विशय पुटअप केला तुमी पळयला इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां खुबशे मिडिया केन्ना हे दिता प्लॅटफॉर्म दिता जेन्ना आवाज जाता तेन्ना तांचे कडेन मोकळे वयता सो ह्या फावटी सगळ्यांनी तो विशय मांडून दवरलो आसा इंडिया अलायन्सान सुद्दां तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा त्या कम्युनिटी ओके सो तूं म्हणटा मिशन तुगे आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतले थोडे जरी लिडर हारले अशें दिसलें तरी लोक हारले ना लोक स्थिर लोकांक खबर आसा की आमकां ह्या फावटी दाखोवपाक जाय नाजाल्यार इतलो कॉन्फिडेंटली जे बीजेपीचे व्हडले लिडर जे आहा पळय 40,000 मतांनी लिडींग येतले म्हणटा साऊथ गोवा कोणाचे पुस्तार ते हे सगळे जे जितले आमदार आहा तेंच्या कडेन पळय युरी आनी हे थोडे मनीस आशिल्ले कितले 5 आमदार आशिल्ले ओके फक्त 5 आमदार फूल नेटवर्क तेंचे कडेन सगळे उडी मारून गेल्ले आहा एक्स आहा सगळे आहा तूं म्हणटा सुमार 1,10,000 ST साऊथ गोंयाक आसात तातूंतले कितले STनी अलायन्साक इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केला आसतलो सी हांव एक गजाल सांगता जे तांचे 70% 80% 70-80% तांचे कडेन वयताले पळय कोणा कडेन बीजेपी कडेन वयताले पळय 70 म्हळ्यार मोर दॅन 60% तेंचे कडेन आसताले बाकीचे मागीर सगळ्यां कडेन पूण आयज तेंची परिस्थिती जी आहा पळय ती
40%चेर 30-40% पावली आहा. ओके रामा आमचो वेळ सोंपता फकत म्हाका तुका एक लास्ट हें करता. तुमकां सांगलां की बाय 2027 तुमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले आमी आनी जर पळयलें जाल्यार दितले अशें दिसना पळोवपाक. ते तुमकां ड्रॅग करीत 31च्या सेन्ससा पर्यंत लांबयतले ते अशें दिसता. म्हणजे एक ही वतली मागीर आनीक लोकसभा वतली ताजे फाटल्यान प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी ताजे फाटल्यान चडान एखादी ती विधानसभा हे वतली पळोवपाक. तुमचो हे तुमच्या हांगा कळ्ळा आनी जर कळ्ळा जाल्यार तुमचो स्टँड आतां कितें आसतलो? सी आमचो स्टँड जो आहा पळय 27 आयज इलेक्ट्रोल डॅमेज करून आमी दाखयलें आनी आमचो व्हेरी क्लियर प्लॅन आसा. आमची जर्नी चालू उरतली. पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिमांड चालूच उरतलो आमचो आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड मागतना बाकीचे जे डिमांड्स आहा पळय तेही आमचे मुद्दे इम्पॉर्टंट आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून आमकां बाकीचे डिमांड्स आहा पळय ते फुलफील जायना. बीजेपीन सांगिल्लें की फर्स्ट पार्लमेंटान तेंच्यांनी हें बील आहा पळय तें घालतलें म्हणून सांगिल्लें. आतां टायम जो आहा पळय परत 3 वर्सां परत बीजेपीन आमकां थापट मारचें परत आमची फकाणां करची आनी 27 मागीर भोगपाक रेडी रावचें. ओके सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. आमचो रामा काणकोणकार म्हणटा आनी रामा काणकोणकार हो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो सामको एक्टिविस्ट असो आनीक पोटतिडकीन झगडपी आपल्या कम्युनिटी खातीर न्ही सगळे गोंयच्या प्रश्ना खातीर. आनी ताणें एक हें केलां की लिडर जरी सेट जाले किंवा सेट जाले अशें दिसलें तरी लोक सेट जाल्ले नात. 2000 जे आतां 24 हाका ताणें फक्त तूं म्हणटा सय तुमी एक ट्रेलर दाखयला आतां पिक्चर अजून पिक्चर बी बाकी है. सो एक हें की ताणें आनीक हें केलां की दोनूय पक्षांनी बीजेपीनूच न्ही इवन इंडिया अलायन्सांनी बी आमचे एसटीक सामकें लायटली घेवचें न्ही. कारण आतां बीजेपीन लायटली घेतलेल्यान चेंज जावन इंडिया अलायन्सा कडेन आयल्या. इंडिया अलायन्सान तांकां जो तांचो मान आसा तो राखचो अशी ताजी मागणी आसा. आनीक म्हाका दिसता की एक हें की येदो व्हडलो समाज जो ओबीसी फाटल्यान जर पर्संटेज वायज पळयलें जाल्यार एसटीची पर्संटेज जवळपास 12%चे हो समाज आहा आनी ज्या तरेन तांकां रिप्रेजेंटेशन मेळपाक जाय तें मेळना ही सद्याची सारकी गजाल आसा. सो ही तांकां आनी हो तांचो अधिकार तो अधिकार तांचो अधिकार तांकां मेळना. सो हे जर आजचे सरकार आनीक बाकीच्या पक्षांनी जर चिंतलें ना जाल्यार ते म्हणटात तशें की 31 तयार रावचे आमी कितें दाखोवपाचें 27 तयार रावचे आमी कितें दाखोवपाचें दाखयतले. सो ह्याच आमी हाजेर ही चर्चा थांबयतात. रामा देव बरें करूं. तुवें सामकें म्हणल्यार कितें ब्लंटली तुमची जी भुमिका आसा ती मांडली आनीक एसटीच्या मनाक जें कितें खतखत्ता ताका तुवें वाट करून दिली. सो तुजी उपकारी आमी आनी आमचे जे पळयतात तांचेय आमी उपकारी. पळयत रावात गोमंतक TV.